is Digambar Kamat's cabinet headed by Pramod Sawant. पहिली गजाल. This is a Digambar Kamat's cabinet headed by Pramod Sawant, or जशी लौकिक म्हणता, this is a cabinet कळ्ळें of Congress and BJP conquered by Pramod Sawant. आज दोन्ही गजाल ताचे कडेन आहात. तू खंयचे सारखे म्हणटा? कशा आहा आता तू कशें आहा म्हूण स्टार्ट करतना म्हाका भंय दिसता. हय ना तुजें बरोबर आसा. आनी हांवें तशें त्यांनी जॉयलान अशें म्हटलें की हे सगळो ज्यो हे आसात कितें म्हणटात ताका आमी प्रिंसिपल्स बी हे आतां राजकारणान उरोवंक ना. गोंयच्या राजकारणांत तर ना, महाराष्ट्रा सारकें राजकारण नाच. ही 2-3 राज्यां आहा तातूंत सगळीं हांच्यानी प्रिंसिपलां मोडून खाल्लेलीं आहा. बरोबर. आज हांवें अग्रलेख सुद्दां म्हाजो बरयला हांवें की BJPचे काय जे तूं म्हणटा प्रमोद अशे बरे जे BJPंतले ओरिजिनल जे कोण येयल्ले आसात, मागीर प्रेमेंद्र सेठ आसत, दाजी साळकर आसत, उल्हास नायक तुयेकर आसत, प्रवीण आर्लेकर तो क्वेश्चन आसत, तुमच्या टिकेट जर पयलो जिखला तो न्ही. सो हे लोक जे आसात सो हांच्या बद्दल सुद्दां BJPन काय केन्ना विचार करूंक ना. सो हांचो क्रायटेरिया वेगळो आसा. ते लोक वेगवेगळ्या लेवलाचे तांकां आसचे पडटा काय कितें हे पळयल्या बरोबर कॅबिनेट सामके हेवी वेट सगळे जाण आहात. बरोबर. हे बारीक लोक ना येतूर कोण. बरोबर. सो बारीक लोक जे कोण येतात त्यांच्या बद्दल म्हाका तर एक हे दिसता की हे येवपाक लागले की ते बापडे बेश्टे इलेक्शन जिखपाची काय म्हणून हांच्यांनी हांचें कारण हांचें जेन्ना मंत्रीपद तुमकां दिवची पडटा फर्स्ट टायम तुवें राजकारण्या भितर बारीक लोक न्ही, सत्ताधाऱ्या भितर बारीक लोक ही कॅटेगरी तयार केली. प्रमोद तुवें विचार कर आनी लोकांनी विचार करचो की हे सगळ्या राजकारणाचें हें बदललेलें आसा दिशा. हय हे सगळें सांगलें ताणें, पूण म्हजे प्रश्नाचें उत्तर ताणें दिलें ना. सो तूं सांग आतां लौकीक, दिस इज अ दिगंबर कामत कॅबिनेट हेडेड बाय प्रमोद सावंत, और दिस इज अ सामके काँग्रेस BJP कॅबिनेट कॉन्कर्ड बाय प्रमोद सावंत. कितें पयलीं परिस्थिती तशी आसली, सुदीन बाब सुद्दां BJP न्हू आनी आयज न्हू ना आयज एक वायट विजयान एक हे सगळे हे जातकूर सरिगीन जातूर आपलो व्हिडिओ एक उमेदीन काडून रिलीज केला. तितून म्हणटा उमेदीन काडून उमेद हांवें मुद्दम पयलीं तेणी तोंड मारीत ते व्हिडिओ रिलीज केले. 12 जाणांचे कॅबिनेट, 7 जण दिगंबराचे पयलींचे. सो प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटा भितर दिगंबराची मेजॉरिटी असो तेणी तोंड मारून तो रिलीज केला. आनी आमी पयलीं म्हणटाले की तेचे जे सगळे मिनिस्टर आहा ते बाय पॉलिटिकल कंपल्शनांतल्यान जे जाले रवी बी सगळे ते सगळे एक्चुली प्रमोद सावंता पेक्षा खूब एक्सपिरियन्स सगळे, पण तेजे अंडर सुशेगाद काम करता ते. आनी ते एक हें एक प्लस पॉयंट तेंचो. BJPन सदांच मातशी मायनॉरिटीची सरकारां चलयली. एक 2012तलें जर सोडलें मायनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मायनॉरिटी कन्वर्शन हे शब्द सारखे वापरचे पडटात. प्रमोद सावंत कन्वर्शन का रिलीजियस कन्वर्शन. प्रमोद सावंत न्यूमेरिकल मायनॉरिटी काय तो गेली आजी मायनॉरिटी. प्रमोद सावंतान जेन्ना टेक ओवर केला ते फस्टूच तेणी 10 जाणांक फोडले. 27 गडगंज सरकार चलयलें जे पार्टीक जाय आसता आनी खंयच्या गव्हर्मेंटाक ती स्टेबिलिटी जाय आसता म्हणून तो परफॉर्म करपाक पावलो. दुसरे पावट जाले 20 येयल्ले, म्हणजे सिंपल म्हणजे एक सीट कमी तरी आसतना तेणी 8 हाडले, 28 केले. ते तेजे पॉलिटिकल हे कॅलिबर म्हणपाक की तेणी ते करून चलयन ते हितूंतल्यान तेजी लिडरशीप तेणी आपली ते डिफेक्शन ते बरें न्हू आमी म्हणटा, पण ते तेणी करून ते आपले चलयला आनी ते पार्टी खातीर तेणी बरे तरेन चलयला. ताणें म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना. तूं तर दिता कितें? I will go with the second option. Pramod Sawant Conquered. has conquered it, and he has conquered it brilliantly well. I'll tell you why. प्रमोद आतां तो काळ उरोंक ना की तूं जिखल्यार तुजीच मनीस घेवन तो पार्टी करतलो म्हणून. आतां डिफेक्शन इज बिकम अ फॅशन. तुजेच मनीस घेवन कोण जिखूंकय शकना. शकयना तूं. सो तूं ते इफ यू आर गोइंग टू वेट फॉर दॅट दिस थिंग तुजोच एक पार्टी येतली पॉवरान येतली म्हणून तशें ना. If Congress can hold on to their people, well and good. If they cannot, then brace up for defection. हांगा म्हणटा राजा का बेटा राजा बनेगा अशें ना, राजा वही बनेगा जो हकदार है अशें बी डायलॉग एक मुवी आसा. वन प्रमोद पांडुरंग's ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट टायम MLAs आसा तांकां तितलो हें येना की ओके तांकां दिवचेच म्हणून परफॉर्मन्स तेंचो हें जाल्लो आसना. बट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स, सिनियर मिनिस्टर्स हू आर परफॉर्मिंग तांकां दिवन हें करप म्हणजे मातसो हें दिसता. दिस इज वेर द गव्हर्नमेंट इज गोईंग रॉंग. तुमच्या कडेन जेन्ना बहुमत आसता तेन्नाच तुमी ते प्रयोग करप आसता. तुमच्या कडेन खूब आसा संख्याबळ आयज 33 आसा तुज्या कडेन. BJP कडेन आयज रुलिंगा कडेन 33 आसा, MJP आनी इंडिपेंडंट धरून. सो तुमी आनी केन्ना प्रयोग करतले? त्या लोकांचो विचार तुमी केन्ना करतले? म्हणजे फर्स्ट टायम येयल्ले जायना अशें कांय ना. हिस्ट्री काडून पळयल्यार खूब जाण जाल्ले आसा. मनोहर पर्रीकरच्या कॅबिनेटान फर्स्ट टायम येयल्ले कितलेशेच लोक आशिल्ले. तांणी ह्या कॅबिनेटाक तुगेलो फर्स्ट टायम MLA गोविंद गावडेक दिल्लें मंत्रीपद. तांकां काडचो पडलो मागीर गोविंद गावडे. सो मेनी हेवी वेट्स इतले तूं हेवी वेट हाडटा देन यू कांट
bench them, no? You can't sit them. I mean, you'll have to give them something. आता झालं अशें की BJP सेंट्रलान असल्या कारणान ते भिवनूच कोण हांगा हें करना हे जर हेंका लोक जर पळयले कॅबिनेटान आसा ते एका जाग्यार रावपी बीन न्ही हे फर्स्ट टायम पळयलां आमी की ओग्गी आहा सगळे जाण काम करतात प्रमोद सावंताक इतले भिवन ते काम करतात काय कितें असो प्रश्न केन्ना केन्ना पडटा They know that they can be replaced. कारण हेंचो रिकॉर्ड काडून पळय तूं तेंची सरकारां पाडलेली आहा ह्या लोकांनी हय हां सो हे सगळे आतां ओग्गी रावन काम करता आज सरकारान तांकां पाडल्यात अशें म्हणजे पडलां आमी जे लोक कांय काळा पयलीं सरकार पाडटाले त्या लोकांक आज सरकारान पाडल्यात आनी एक दिसता की हाजें फूल क्रेडीट जें आसा तें दोतोर प्रमोद सावंताक वता कारण ताणें ज्या तरेन ह्या एक प्रकृतीक हँडल केल्यात It's a matter of survival, Pramod. ना कांय प्रकृती अशी आहा पण बरोबर आहा कांय प्रकृती अशी आसात कळ्ळें तुका ज्यो तांची कॅबिनेटां आसात म्हणूनय दोतोराक फायदो जाला ना तांकां पळयतकीर वय नाका ही नाका तुगे सामको दोतोर बेस्ट रे आबा आमचो अशी म्हणपाची परिस्थिती कांय लोकांची येता कांय प्रकृती अशी आसात ज्यो आवाजच करनात कांय प्रकृती अशी आसात ज्यो परफॉर्मन्सच करनात तो आनी तो निकश तर आतां वेगळे परफॉर्मन्साचो निकश जाला बट हॅविंग सेड दॅट हें जें सामकें हेवीवेट कॉम्बिनेशन आहा पळय तें हेवीवेट कॉम्बिनेशन तें रॉयल फालुडा बी आसता पळय तो कळ्ळें तुका तो रॉयल फालुडा कसो चलता तो तुका तातूंत भितर कितें कितें आहा तें सांगपा येना लागपाक तो तुगेलो सरकार पयल्या बरो लागता इलेक्टोरली तुका पावरफूल दिसता पूण लास्टाक तो जिवाक बरो काय वायट ते प्रत्येकाक कोणाक साखर आसा आनी कोणाक साखर ना ताजेर अवलंबून आसता आतां आमची गोंयकारांची परिस्थिती अशी की आमकां साखर आसा काय ना काय आमकां दर आयताराक कोडू वखद पिवपाची परिस्थिती येता हाजे फुडें तें आमकां आतां कळटलें हे दोग जाण जे आयल्यात दिगंबर बाबाची एक खासियत आहा तांच्या तोंडाक सदांच साखर आसता ते केन्नाच तांच्या तोंडांतल्यान वायट शब्द वतना आनी रमेश बाब तवडकार हे अशे आसात जे पयली फावट अशे सामके पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे अशे व्यक्ती आज दोतोर प्रमोद सावंताक आदार करपाक कॅबिनेटा भितर पावल्या हे खंय पावता तें आमी येत ते सांगतात